Mirta odamonantu kalabdata Sukun gilyo shelyo hami sarzauna sao Tuja darace somya patyevna sao Bhaktin tuje lagi somya ami ailyao Survispora deva tuzo adar maptao Kaltya kalzan mandiran tuja yetam Somya nirmo balidan beteta Patakam che somya virtam Odamonantu kalabdatam बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे कोड तुमचे सगळे आसो तुमचे सगळे आसो जेजू ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो ह्या दिसांनी जायते हांव धाकटे धाकटे ते व्हिडिओ पळोवन आसलो म्हणजे समाजांत या तांच्या वैयक्तीक जिवितांत जायते तांणी आपणायला मिन्स एचिवमेंट्स केल्यात जायते तांणी आपणायले एचिवमेंट्स केल्यात आनी ते एचिवमेंट्स ते सांगून आसात हांवें केलां हांवें तशें केलां अशें केलां हांवें जावन गेलां हांव म्हणलें मात येता शिवाय त्या एचिवमेंट करच्या त्या संदर्भार देवाच्या विशयेन जावं या देवाच्या सक्तेन जावं एक शब्द तांणी उलयल्लो ना ताकाच हेच्या पयल्या वचपान सांग पावल कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत म्हणटा जर हांव कितेंय करता तर म्हज्या उतराच्या ह्या जानवयाच्या सक्तेन न्ही खुर्सायल्या जेजू क्रिस्ताच्या सक्तेन हांव करता म्हणून जर हांव क्रिस्ता परगट करता तर देवाच्या विस्नार सक्तेचेर मात्र जायते फावटी आमकां असलो एक स्वभाव आसा आमी कितेंय आपणायल्यार कितेंय केल्यार हांव म्हजें म्हणलें म्हणटा शिवाय देवातून म्हाका कृपा आयल्या देवातून म्हाका सकत आयल्या देवातून म्हाका भोळ आयला देवान म्हाका रचला त्या पासून हांव करूंक शकता म्हणलें तसलें चिंतप जायते उणें जाते आसा कितें जाता की म्हळ्यार हांव म्हणलें चड जाता देव नपयत जाता आज सोमी आमकां आपयता चलत्या जिवितांत जर हांव कितेंय करता तर कितेंय आपणायता तर हाका कारण देवाची सकत ताचें भोळ ताची महिमा ताका सोमी म्हणटात सर संगती तूं करताय तर देवाच्या महिमे पासून कर आनी जेन्ना तूं देवाच्या महिमे पासून करताय सर लोक म्हणटलो देव ह्या संवसारांत आसा म्हणून जायते फावटी आमी अशें करूंक सोदता सोम्या लागचें बक्षाने मागया ताची कृपा आमी मागया आमचें उणेपण ओळखून घेवया सांगात आमी मागया हांव पातकी सर पतिदाद आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सरून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत सरून वायटा धरून आनी बरें सरून हांवें जायती पातकां गेल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून बगेर सुद्दां संवकार मरे सगळ्या देवतांनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता सर पतिता देव आमची काकळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक भावो आमेन सोमिया काकळत कर सोमिया काकळत कर Krista काकळत कर क्रिस्ता काकळत कर सोमिया काकळत कर सोमिया काकळत कर
प्रार्थुया. सर पवित्र देवा आमच्या मोगाळ बापा, सर्व संपूर्ण देणे तुझे तान उपजातात. आमची काळजां तुझ्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती सडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळी बरी देणी पुसून वाडय. ती जतनायेन राख आनी मैपसान बळगूण दवर. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सांत पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, हांव तुमचे मदें आयलो तेन्ना वादच्या संगतेच्या आनी साणवायाच्या दरबारान क्रिस्तचो गूट तुमकां परगट करूंक आयिल्लो न्हय. हांव तुमचे सवय आसल्या वेळार जेजू क्रिस्ता शिवाय कुर्सायिल्ल्या जेजू क्रिस्ता शिवाय दुसरें कसलेंच मनान चिंतचें न्हय म्हूण हांवें निश्चित केल्लें. अशें आसक्तपणी भियोन आनी कांपोन म्हणले बरी हांव तुमचे मदें आसलो. मनशाच्या उतरांनी हांवें परगट केल्लो संदेश मनावळी करतेल्या मनशाच्या जाणवायचो उतराचो न्हय, बगार पवित्र आत्म्याची सकत दाखोवन दिवचो. कित्याक तुमच्या बावडताची बुन्याद मनशाचे जाणवायेचेर न्हय, बगार देवाच्या सक्तेचेर पडे जाय म्हणून हांवें लेखलें. देवाचें उतर हें. श्लोक. सरेस्पुरा हा कितलो मोग म्हाका तुज्या धर्मशास्त्राचो. सर्वेस्परा हा कितलो मोग तुज्या धर्मशास्त्राचो. सर्वेस्परा हा कितलो मोग म्हाका तुज्या धर्मशास्त्राचो. केन्नाय तें म्हजे मतींत आसा. तुज्यो आज्ञा सदांकाल म्हजे सवय आसले वरवीं. म्हज्या दुस्मना प्रास कितलो शाणो तुवें म्हाका केलाय. श्लोक. सरेस्परा हा कितलो मोग म्हाका तुज्या धर्मशास्त्राचो. तुजी कुशी हांव नियाळटीत आसा देखून सर म्हज्या गुरू प्रास अंतरदृश्टीन हांव बरलां. तुजी नियमां हांव पाळटा देखून मलगड्या प्रास जाणवाई म्हाका आसा. श्लोक. सर्वेस्परा हा कितलो मोग म्हाका तुज्या धर्मशास्त्राचो. तुज्या उतराक पाळो दिवचे खातीर सर म्हज्यो वाटो हांवें सांडल्यात. तुज्या कायद्याक पाठ करून हांव चलना, कित्याक तुवेंच म्हाका तांची समजणी दिल्याय. श्लोक. सर्वेस्परा हा कितलो मोग म्हाका तुज्या धर्मशास्त्राचो. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. सरेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक म्हाका धाडलां. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. त्यावेळी जेजू नाजरेताक आयलो. थंय तो ल्हानवड जाल्लो. आपले सवये प्रमाणे साबाजाच्या दिसा तो सिनागोगान भितर सरलो. थंय तो पवित्र पुस्तक वाचूंक उबो रावतस ताका इजाया प्रवादीच्या पुस्तकाचो कोवळो हाडून दिलो. तो ताणें सोडयतना अशें बरोवन आसलें ताका वाचूंक मेळ्ळें. देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदीत आसलेल्यांक सुटका, कुरड्यांक दिश्ट, दनसतल्यांक सवकासाय बसोवंक आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचें वरस पासारूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला. वाचून जातस पुस्तक कोवळ न्हू सिनागोगाच्या पेद्या लागीं ताणें पाटी दिलें आनी तो बसलो.
थंय आसलेल्या समेस्तांचे दोळे ताचेर कोसोन आसता तो तांचे लागीं म्हणलो, आत्तां तुमी आयकल्लें हें पवित्र पुस्तकाचें वचन आयच्या दिसा खरें जालें. थंय आसले सक्कडी ताची शिफारस उलोवंक लागले आनी ताच्या तोंडांतली भायर सरतालीं तीं आपुरबायेचीं उतरां आयकून विजमीत जाताले. ते म्हणटाले, हो जुजेचो पूत न्हय वे. तो वळ जेजू तांकां सांगूं लागलो, वयजा तुका तूं पयलें गूण कर. ही गाद तुमी म्हाका मारतल्यात आनी कफेर्नावान तुवें केलां म्हूण आमी आयकलां तीं कृत्यां हांगाय तुज्याच गांवांत कर म्हणून तुमी म्हणटल्यात. ताणें मुंद व्हरून म्हळें, सतच हांव तुमकां सांगतां, खंयच्याय प्रवाद्याक आपल्या स्वंत गांवांत मान मेळना. आनी एक सत गजाल तुमकां सांगतां, एलियाच्या काळार 3 वर्सां 6 म्हयने पावसाची शेण नासतना सगळ्या गांवार व्हड दुकोळ पडलेल्या वेळार इस्रायलांत जायत्यो विधयो आसूंक आसल्ल्यो. तरी पूण तांचे मदले एकल्याक लागीं देवान एलियाक धाडलो ना. बागार धाडलो ताका सिदोन गांवच्या सारेप्ता प्रांतांतले एक विधव स्त्री सरशी. तशेंच एलिजेव प्रवादीच्या काळारय इस्रायलांत साबार कोडकार आसूंक आसले. तरी पूण तांचे मदलो सिरियाचो नामान शिवाय हेर कोणूच नितळ जालो ना. हें आयकून सिनागोगांत आसले समेस्त रागान कडकडोंक उठले आनी जेजूक शहरा भायर वडीत व्हरून गेले. तांचें शहर बांदून हाडिल्ल्या दोंगराच्या शिखरांतावन ताका सकला लोटून घालचो म्हूण तांची आलोचना जाली. पूण जेजू तांचे मदल्यान सीदा उतरून आपली वाट धरून गेलो. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो, आतां आमी सालुकाचें शुभ वर्तमान आयकलें. हातूंत नाझरेत मॅनिफेस्टो म्हणजे नाझरेतचें उगडपण, जेजू आपूण कितें करतलो म्हणलें हाच्या विशयांत इसाया प्रवादीच्या त्या कवळ्या मुखांत लोकांक प्रगट करता. कित्याक बापान म्हाका धाडलां दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करूंक, दनसतल्यांक सुटका, बंदेत आसल्यांक सुटका, अशें सांगून आसा. हे सांगताच लोक जेजूक तिरस्कार करता. लोक जेजूक तिरस्कार करता. आमी लोकांचो अभिप्राय पळोवचे नाका. आमच्या चलत्या जिवितांत जेन्ना आमकां कोणें तिदवितना somebody corrects us, we have defense mechanism. वय मू सारकें. आमकां कोणें तिदवितना सिंधिया, आमच्या शेजारची जावन दी, आमची घरची जावं, आवय बापूय आमकां तिदवितना आमी कालें म्हणटा, हांवें तशें करूं ना, त्या आपासून हांवें अशें केलें म्हणटा गी. दीस इज कॉल्ड डिफेन्स मेकॅनिझम. म्हणजे म्हाका एक्सेप्ट करूंक नाका हांवें केली चूक म्हणून. बगार हांवें केलें सारकें म्हणून अन्यक रितीन प्रोजेक्ट करचें, अन्यक रितीन हांवें दाखोवन दिवचें. आयचें वाचप एक सत आमकां शिकयता. पयलें, जेन्ना कोण तुका सारकें करूंक पळयत आसतना तुजें रिएक्शन या तुजें इमोशन कितें आसाचें म्हळ्यार ओपन मायंडेडनेस आसाचें, चिंता उक्तें आसाचें. त्या दाळा मात्र म्हज्या जिवितांत हांवें सारकें जावंक जाता. नातल्यार म्हज्या जिवितांत कितें अवगूण आसा तें अवगूण जावन उरतात. तें गूण जायचे तर हांवें ओपन आसाचें. आयच्या वांजेलांत अशेंच घडटा. जेन्ना सुमी तांकां सांगता आपूण देवान धाडलो प्रवादी, लोक तें समजना. आनी जेन्ना तो तांकां 2 इन्सिडेंट दिता. कसलें? एक झेराफेताची ती स्त्री आनी एक कोण नामान न्ही वय. तांकां दाखोवन तो सांगता आळे तांणी समेत देवाची महिमा पळयली आनी देवाक ओगळाप दिले. तुमच्या मुखार क्रिस्त आसा, धाडिल्लो बसयलो मेसाय आसा, तुमी सारकें ताका समजनात म्हणटा आसतना तांकां कितें आयलें? राग आयलो. आमच्या सालतेचें अशेंच जाता. जेन्ना कोण आमकां आमचें बरेंपण दाखोवन दिता उक्त्यान तें आमकां जायना. कितें जाता? तूं कोण गी म्हाका सांगूंक म्हणलें सावल येता म्हणनात गी.
तूं वारी शानो गय, तूं वारी हुशार गय, तूं तुजें जिवीत पळय. आमचें फर्स्ट रिएक्शन तशें. पूण तितलें सांगलें आमी वगेत जावन बेजारान वयचें ना. अन्य गुण जेजू आमकां शिकयता. कालें सोंसणीकायेन तांकां कितें सत आसा सांगूंक तुवें शिकाचें. जेजू आयच्या वांजेलांत कितें करता, भियेना फारिजावांक या त्या लोकांक कोणाकय भियेना. कितें म्हणटा, सोंसणीकायेन तांकां तो आन्सर दिता आनी कितें सत आसा तें उलोवंक धैर्य घेता. आमी काले म्हणटा ताका काल्याक सांगचें सायबा, ताका सांगला तो फाटीत उलयता. आमी आनीक वाट घेता न्ही गी. आमकां कित्याक ताची बेपार ताची काम म्हणटा घेना, आमी म्हणटा. पूण क्रिस्ताचें जिवीत अशें न्ही. सत आसा तें उलोवंक धैर्य घेवचें, बरें नातलें तें दाखोवन दिवन आनीकल्या मनशाक क्रिस्त हाडूंक आमी प्रयत्न करचे. तसली सोंसणीकाय आमकां जाय. तीच कृपा ह्या मिसा वेळार आमी मागया. आमेन. गे सोम्या जीवन मोजे जे म्हाका दिलें तुवें ओपून दिता सर्वस मोजें ह्या उंड्या वायना सोळे गे तूं सोम्या काळीज मोजें Kalte bolente tucă Cantă itace sarche tuce Mogan tuja tunte băr Ge somya jivan moje Je maka dilen tuve O bundeta सर्वस मोजे या उड्या वायना सोवे. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानत असलें जावं म्हणून मागात. आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्व मान जिबे देवा पवित्र बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवो आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्णयेन आमकां फावो जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचुया वय अशामी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या समया वरवीं दयेन ताका चडयलय. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दळबार तुजी थोर महिमा वखणटात. तांचे सांगाता आमचे ताळे मेळोन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्व तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गीन तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. ओ सर्गीन तुका जय जय. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची.
तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनो आसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी यांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्याने सस्तें कराराचें हें रगत पदकाचे बक्षाने मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबार तसो घोट परगटुया. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुन्हा जीवन पो आम्ही परगटा. तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी चडोवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचे मेजेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणींची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन अंतरलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फोव कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कारमुरिया देवाचे मये संगाती, भगवान जुजे तिचो पती, भगवान धर्मदूत आनी सर कळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडोंदराची योजना मनान धरून ताणें शिकले मागणे आमी भक्तीपणी मागया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां यें, तुजी खुशी सगळा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतेल आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाचय. तुजी ससनाच्या ससना सोमिया जेजू क्रिस्ता, थंय तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांच घाल. तुमचे सवय आसूं, तुमचे सवय एकामेका शांती दियात. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
पळया ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती ह्या शेळीच्या जेवणाक आपण मेळ्ळी आमी समेस्त सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका फोवना म्हज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जीवो उंडो तू जीवी दिवसो जिवितांचे तू नंदन करसो सासनी सुखा ओरून पावसो सासनी सुखा पावसो सौम्या तुका सेवकत रेखता येण्याक तुझ्या हांव राखून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत म्हजें समर्पिता. प्रार्थुया. प्रितीच्या बाबा सर्गेच्या जेवणान तुवें आमकां दोशी केलाय. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान तीर जावं आनी तुजी सेवा मोगान करच्या आमच्या बाबा भयणीची साखरी करूंक आमची उमेद सडत वसूं आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद तुमचेर वतूं वसून या क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. मोंती सायबिनेचे नवेन. हे बाळ मरिये सरस्पर देवान तुका जेजूची आवय जावन विंचून काडली आनी सबादेन तुका नेटयली. ह्या खातीर आमी तुजे संगाता संतोश पावता आनी देवा बापाक अर्गां दिता. तुज्या जल्मा वरवीं तुज्या कुटुंबाक तुवें संतोश हाडलोय. तुज्या जिणयेंत सडोंदराची आवय जावन मनशा कुळाक तुवें व्हड सहकार दिलोय. ह्या खातीर आमी तुजो उपकार बावडटा. हांव सोम्याची चारांदसी म्हूण प्रसरण तूं देवा मुखार संपूर्ण कल्ती जाली आनी देवाच्या खुशयेक तुज्या जिणयेंत पयलो जागो दिलोय. त्यागाची आनी कश्टाची तुजी जिणी आमकां प्रेरण दिता. देवान तुका क्रिस्तांव कुटुंबाची आवय जावन नेमले आसता. आमच्या कुटुंबाचे तुजी दाराळ आशिर्वादां मागून धाड. आमच्या कुटुंबांत मोग एकवट आनी एकामेकाची सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी. कुटुंबांत संतोशाक कारण जावचे व्यक्ती आमकां कर. हे मरिये तुजे बरी कालती जावंक आमकां शिकय. देवाच्या उतराक पाळो दिवन त्या प्रमाणे आमची जिणी मानून हाडूंक आमकां आदार दी. सर आमच्या कश्टा दुखान विघ्नान वरान आमकां तूं पाव. आमच्या जिवनाक गरज पडचे सर तुज्या पुता लागीं मागून दी. हे बाळ मरिये तुका फुलां अर्पून आमी तुका मान करता. कशी ही फुलां तांची सोबाय आनी तांचो परमळ आपल्या भोंवारे प्रसरूंक करता गी तशें आमच्या बऱ्या उतराचो करण्याचो आनी शेगुणी जिणयेचो परमळ आमच्या भोंवारी प्रसरो जायचो कर म्हूण मागता हांव. आमेन. आमच्या बापा
सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो त्रास आमकां दी आनी आमचे सुकयल्ल्यान बक्षिता तशें आमची पथकां मोगूस आनी आमकां तळ्यान पडून दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार नामान बरे कृपेन बरयले सम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या खुशीचो जेजो भगवंती मरे देवाची माई बाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या नामान बरे कृपेन बरयले सम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या खुशीचो जेजो भगवंती मरे देवाची माई बाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नामान बरे कृपेन बरयले सम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या खुशीचो जेजो भगवंती मरे देवाची माई बाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशें आदी तशें आतां आनी सदां सर्वता बाळ मरिये बापासो विनंती कर. प्रार्थुया सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी सांबाळून आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर पाको तो तुमकां मैपास आनी काकोळतेन वागो दुलो भयण तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तुमकां दिवं आनी सर पोतेदा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचे सगळे सदांच आसो आमेन. सगळ्या सक्तीन तुझ्या ओसरात्म्या मोज्या आनंद मोरियेसो तुझे मायेसो नमा नमा नमन मोरिये नमन 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 रानिये मोगाळ पुत्राळ सोवे आमकां मरे आशिर्वादी आमकां भगवीन सुजी करुवेन ह्यो आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन.